खणी, कसिनो, कोळशाचे सेस हांचेर सरकाराचे 10,000 कोटी रुपया थकबाकी आसा। ते वसूल करपा खातीर मुखेल सचिवाक निवेदन भेटयला। जर ही रक्कम वसूल जाली ना तर काँग्रेस राज्यभर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी काँग्रेस पक्षाचो अध्यक्ष अमित पाटकर हांणी दिल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ग्रीन सेस 2014 टिल डेट जो डिपार्टमेंटान असेसमेंट जो चालू असा त्या हिशोबान 6,500 कोटी रुपये जातात। आणि म्हजो एक आरोप असा की जे सुप्रीम कोर्टान आता मॅटर गेला थंय स्टेट गव्हर्नमेंटान असेसमेंट दिवपाक जाय आणि जो आनी असेसमेंट पळय केला दॅट इज ओनली 15 to 20%। म्हळ्यार समजा एका मनशान समज 100 टन जर तर कोळसो हाडला जाल्यार सरकारान फक्त 20 टन दाखयल्लो आसा। कित्याक सरकारा कडेन कसलेच असेसमेंट ना। सरकार ते अडानीक सांगता तुवें कितलो कोळसो हाडलो तो आमकां सांग आनी ते फिगर काडून कोर्टाक दिता। आता हे जे पळय आमी चीफ सेक्रेटरीक जे मेमोरंडम बरयला हाजेर कसल्याच प्रकारची स्टे ना आणि हे सगळे जर आमी टोटल करत जाल्यार हाची टोटल जाता 10,187.62 करोड रुपया। कितले? 10,187.62 crores। परत एकदा सांगता गोंयकारांनो 10,187.62 करोड रुपया या सरकारान क्रोनी मित्रा कडल्यान रिकवर केले। आणि कोण हे क्रोनी मित्र कोण या सरकाराचे? अडानी, जिंदाल, वेदांता, these are the major players in these 10,000 crores। या 10,000 कोटीतले जवळपास 8 ते 8,500 करोड रुपया या 3 क्रोनी मित्राचे आसा। सो म्हाका दिसता प्रमोद सावंतान आणि या सरकारान या गोंयच्या जनतेक उत्तर दिवचे पडटले की तुम्ही सामान्य गोंयकाराक आज काबार करपा उठल्या। कोण बाबडो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना ताजे तुम्ही कापपाक वता आणि हांगी 10,000 कोटी रुपया पैसे जे आमी सांगना बाबा ही तुमचीच उत्तरां आयले की तुम्ही दिल्या की इतले पैसे बाकी आहा म्हणून। कित्याक तुम्ही हे रिकवर करना? तुम्ही कित्याक या अडानी आणि या JSW चे कन्सेंट टू ऑपरेट बंद करा मरे। ते कन्सेंट टू ऑपरेट मर्मगांव पोर्टाचे फाल्यां विड्रॉ करा तांचे कन्सेंट टू ऑपरेट भरूनी नाका पैसे। एका सायडीन ते आमचे गोंय काबार करपा उठल्या, दुसऱ्या सायडीन तुम्ही तांकां सूट दिल्या की ते पैसे भरनाका। अरे 10,000 कोटी रुपयाचो इंटरेस्ट कितलो जालो? आज आमी 10% सुद्धा धरलो जाल्यार वर्साक 1,000 कोटी रुपये जाले। तुम्ही 36,000 कोटी रुपयाचे रीण करून दवरला। तुम्ही प्रत्येक गोंयकाराकडे गोंयकाराच्या माथ्यार तुम्ही 2,40,000चे रीण केला आणि हांगा तुम्ही क्रोनी मित्राक 10,000 कोटी रुपया माफ करता। म्हाका दिसता हाज्या वयल्यान क्लियर जाता की हे सरकार हे बीजेपीचे सरकार म्हणटा ते फक्त लोकांक फटोवपाचे सरकार, सामान्य लोकांक काबार करपाचे सरकार आणि हे जे क्रोनी मित्र तांकांच वयर काडपाचे सरकार। जर तर हे सरकार जर तर फेल जाता हे पैसे रिकवर करपाक जाल्यार काँग्रेस पक्षाक पुराय राज्यभर स्टेट वायड आमकां एजिटेशन करचें पडटलें आणि मागीर सरकारान आमकां जबाबदार धरचे न्ही। जर तर फाल्यां लॉ अँड ऑर्डर जर तर आमकां हातीन घेवचो पडलो कितें लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन जालें जाल्यार सरकारान आमकां थंय रिस्पॉन्सिबल धरपाक जायना। ही आमी सरकाराक चेतावणी दिता की हे 10,187.62 करोड रुपया गोंयकाराचे पैसे हे रिकवर करात, ना जाल्यार आमकां स्टेट वायड प्रोटेस्ट करचो पडटलो। सरकारान जात जाल्यार 24 वरां भितर करपा जाता। हे अजुनी अधिवेशन 7 तारखेक सोंपता। सो मुख्यमंत्र्यान सांगूनी मरे सोमाराक परत एकदा मुख्यमंत्र्याक याद करून दिता की 10,000 कोटी रुपया आज बाकी आहा। अधिवेशन सोंपच्या पयलीं हें कर, जर तर जायना जाल्यार आमकां रस्त्यार देंवचें पडटलें।